बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकूट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज पवित्र चोबा वो पवित्रित्वेची धोबाजीक परब समोर ओंपता. हे समोरमणेचो विशय वचात भो पवित्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडात. पवित्रित्वी म्हणल्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. एक देव पूण तेग जण. वावर वेगळो पूण वाव सांगाता जाता. देव बाप आमचो रोचणार, देव पूत आमचो सोरवंडार आनी देव पवित्र आत्मो आमचो वाट दाखयणार, सांबाळणार आनी आमकां बागेवंतपणाक आदार दिवपी. ही आमची मुलावी दोतोन आनी हो एक गूट. आनी हो गूट आमी भावार्थान मानून घेताव. आयज ही परब आमी समोर ओंपतना भो पवित्रित्वेचे वळखीन आनी मोगान वाडूंक आमकां आपोवणें आसा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी 2 दिसा भो पवित्रित्वेचे वळखीन वाडत वचूंक आनी क्रिस्ती मोगाचे नमुने जावंक मागुया. क्रिस्ती फेर्नांदीसाचो वाडदीस ताचे पासत मागूंक लायला. मागुया ताचे खातीर. आनी हे मिसान आमकां फावत वांटण्याचे खातीर सुरवातेकूच त्याच फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बेगीन सदांचो कुवार बरें सगळ्या देवता आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वती देवान विनती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. आमची जण एकल्याची मागणी उगडास करून हे मागण्यांत घालुया. देवा आमचे बापा, तुजे ओकोंडीत जिवितांत आमी भाग घेवच्याक तुवें जे सासनीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून जो विचित गूढ मनशाक उगडावपो केलोय. खरो बाळ ते आमकां उच्चारूंक दिलाय देखून सासनीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिजे शक्तीचे पडजडीत कोन्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जाणांक एका देवाक काल ते पुणे आमी पोरणी पाठ कोत्ता. सगळे काळजान तुजी महिमा वाकाणटा आनी आमची बोजण तुमकां मानो म्हूण मागता. आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभोग चलयता सासनांच्या सासनाक. मोन्नेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची जानवाय अशें म्हणटा, आपल्यो येवजण्यो सुरू करतना सगल्यो वस्तू रोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका रोचल्या. सुरवातेक जावन प्रितूम रचून येवचे आदीं काला युगांतावन हांव थीर आसली. सोमदीर आजून नासलो, घोसघोशीत उदकाच्यो झोरी आजून फुटूंक नासल्यो, पूण हांव जल्मलोली. पर्वत बसोवचे आदीं, दोंगर घडचे आदीं हांव जल्माक आयली. ताणें जमीन आनी मैदान आनी संवसाराच्या दुलयाचे पयले दातू कोडचे आदीं हांव जल्मली. ताणें अंतराळ थिरायले तेन्ना हांव थंय आसली. जेन्ना ताणें सोमदिराक आटो घालो आनी वयलीं कुपां जमयलीं आनी सोमदिराच्यो जोरी फुटोश्यो केल्यो. जेन्ना दर्याक शिमो घाल्यो आनी शिमा भायर वचना जावंक फर्मायलें आनी प्रितुमेची बुन्याद घाली, तेन्ना एका हुशार वस्तादा पोरी हांव ताच्या सांगाता आसली. दिसपट्टी ताका संतोश बरीत करताली, सगलो वेळ ताचे मुखार खेळटाली. ताणें रचलोल्या संवसारांत खेळटाली. मनशाच्या पुता धुवा मोदें आसूंक हांव मुरगोडटाली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आमी कांतार कोत्तेल्या. सरस्परा आमचे देवा, शेकांशेक पृथ्वीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. सर्वेस्पर आमच्या देवा, शेकांचे प्रेतोमीचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें.
Sorvesporam adevor, shekan shek pretomicer, kitle vorte नाव तुझे. मोलोप तुज्या हाताचें काम हांव पळोवन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या सोंदरा नोकेत्राचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा. तुवें ताचो उगडास करच्याक आदामाचो पूत कोण. तुवें ताची पोरजा करच्याक. जबाब Sorvesporam adevor, shekan shek pretomicer, kitle vorte नाव तुझे. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय. जबाब Sorvesporam adevor, shekan shek pretomicer, kitle vorte नाव तुझे. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दोरयांतलीं मासलीं सोगलेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब Sorvesporam adevor, shekan shek pretomicer, kitle vorte नाव तुझे. बागेवत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसा त्या कृपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळ्ळोले म्हूण बोरवासो धरून आमी मुरगोडटा. तितलेंच न्हय, दुमाळ्या मदें आमी मुरगोडटा. कित्याक दुमाळ्या तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळख मेळ्ळ्या. बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर हें उद्गार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवा. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो, कित्याक तो आपले पद्दतचें उलोवचो ना,
पूण जें कितें तो आयकोता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हणलां तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आयज आमी पवित्रित्वेची परब करता. दोबाजो आनी दोबाजो हो त्रित्वेचो कितलेय आमी ताचो नियाळ केलो तो आमकां समजोचें ना. आमी ल्हान आसतना आमचे आवय आमकां शिकयताले कितले देव. भुरग्यांक तो सांगात कितले देव. देव कितले. हाव मेनी गॉड्स आर देर? वन गॉड. What? How many persons are there? कितले जाण आहात? How many persons are there? 3. What is their name? Tell their names. Tell the name of these 3 persons. नांव सांगात पया ते जाणांचें. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. God the Son, God the Father is God. Is God. God the Father is God. Yes or no? Yes. God the Son is God. Yes or no? Yes. God the Spirit is God. Yes. So 3 gods are there. How you say one God? Huh? So this is a mystery, greatest mystery of our religion. Saint Augustine, must heard about him. Saint Augustine was doctor of the church and very intelligent person. He wanted to know how is one God 3 person. ताका जाणा जावंक जाय आसलें एक देव तीग जाण कशें तें. आनी एका आसा प्रायेक वेता थंयसर पासय मारता. चिंता हें कशें जातलें. हें कशें जातलें चिंता. पासय मारता आसतना एक भुरगो ताका दिश्टी पडलो प्रायेर. तो एक फोंड काडलो ताणें प्रायेर एक फोंड काडलो आनी फोंड काडून आपणाची कोठी घेवन कोठी धैर्याचें उदक काडून त्या फोंडांत घालतालो. हें फोंड काडलो तातूंत घालतालो. बागूद आगुस्तिनान विचारलें आरे बाबा कितें कोत्ता तूं. हांव धैर्या सुकयतां. धाकली कोठी घेवन येदो व्हडलो धैर्या तूं सुकयता. केन्नाच जावचें ना. तेन्ना भुरग्यान म्हणलें तूं तुज्या मनांत कितें चिंताय एक देव तेग जाण हें तुका केन्नाच समजणी मेळची ना. आनी हो भुरगो नाच जालो. हें म्हणल्यार नाच जालो. सो इज अ मिस्ट्री ऑफ आवर रिलिजन. आमचो मिस्तेर तो. आमचो रिलिजनाचो मिस्तेर तो. पूण हे तेग जाण 3 भाशेन कामां कोत्तात भयणांत बांदून. 3 भाशेन कामां कोत्तात. ताचे उद्देश आमकां गमता एक देव तेग जाण म्हूण आमकां गमता. आनीक हें पयले सुवातेर संवसार रचलो तेन्ना अशें म्हणटा आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक देवाचो आत्मो उदकाचेर वसतालो. द स्पिरीट ऑफ गॉड वॉज ऑन द
वॉटर ओतम्याची खबर कोत्ता. John Shivartman Brenner, Gospel writer John is saying, the Word was with God. The Word became flesh. उतर शब्द द्या सव्यालो, शब्द देव जाणारलो, शब्द मनीस जालो, शब्दान सगळे रचले. कांय ना शब्दा वडें आयिल्लें, सगळे शब्द म्हणटा कोण? Is a God the Father, Son of the Holy Spirit. कोण तो शब्द म्हणटा तो? Who is this word? कोण तो शब्द म्हणटा तो कोण? शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जेलो. आमरी कोत्ता आसता म्हणटा आमी. कोण तो शब्द? Who is this शब्द? म्हणिना आमी आमरी कोत्ता आसा म्हणिना, म्हणटा हांव म्हणिना. आमरी करिना तुमी? आं? आमरी कोत्ता न्हू? आमरी हें उतर म्हणटा तुमी? The Word was made flesh and dwelt among us. सोद मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो. कोण तो शब्द म्हणटा तो? बाप, पूत, पवित्र आत्मो. आं? Jesus. So João खबर कोत्ता आपणाचें शिव वर्तमान सुरू कोत्ता आसतना शब्द मनीस जालो. तर ह्योच तो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटात. एक एकलो आपणाचें काम कोत्ता. ते एक जण तीन भाशेन कामां कोत्तात भयणान भाव. बट देर इज अ कोऑर्डिनेशन. सगळें तातूंत कुसपा गोंदोळ ना. सगळें बाराबोर जाता. बाराबोर जाता. जेन्ना मोइजेसाक ध्यान कसलें काम दिलें? मोइजेसाक ध्यान कसलें काम दिलें? वॉट वर्क गिवन टू मोजेस? एनीबडी कॅन से वॉट वर्क गॉड गिव टू मोजेस? आं? कितें? तेंता मान. ओके. देन वॉट द मेन वर्क कितें दिलो ताका? ध्यान. आं? इस्रायल पोरजा खंय हाडली? इजिप्तांत हाडली. कितलीं वर्सां हाडली? 420 years. इजिप्तांत हाडली. कितें भोगताली ती? There was a freedom for them or they were slave. They were slave. रोट्टाली ती, रोट्टाली. हें रोडणें ध्यान आयकलें. कितें आगोड वावर आहा तो फाराव ताका दितालो. संपो वावर आहा तो इजिप्त आपणाचे पर्जेक दितालो. इजिप्तकारांक दितालो. आगोड वावर ताका दितालो. आनी रोट्टाली. तें ध्यान आयकलें. आनी मोइजेसाक विचून काडलो. तुका हांव हे पर्जेक इजिप्तांतली सोडोवन काश्या देसांत पावोवपाचें काम. आतां गेल्लें ताणें. फुडें पावता पावता लोक उलयता. मोइजेसाचेर उलयता, देवाचेर उलयता. आमकां कित्याक काडलें हांगा सोरोवण्यांत? हिंगा खावंक कांय ना. आमी बरें मांस खाताले हांव इजिप्तांत. कितें हाडलें तें आमकां? हें सदांच आयकूंक बरें दिसना जालें. मोइजेसाक सदांच आयकूंक बरें दिसना जालें. आनी तेन्ना मोइजेसान देवा लागीं मागलें, म्हजो जीव काड आनी म्हाका व्हर. म्हजो जीव काड आनी म्हाका व्हर. तेन्ना देवान मोइजेसाक सांगलें, चूज 70 people. 70 जाणां विचून काड. बरे मनीस विचून काड. आनी ताका चोयलो पवित्र आत्मो काडून हांव ताका दितलो. चोयलो आत्मो काडून ताका दितलो. म्हण पवित्र आत्मो हेची खबर आदल्या कोरारांत मेळटा आमकां. उपरांत भयणान बांदू सैमाय देव विचून काडटा देवाची आवय जावपाक.
आनी आंज गाब्रियल जेन्ना ते रोजार करता तेन्ना तिजे शें येता म्हणटा नमान मरे कुरपें बोले सरीस पुजता दिसा तूं देवाक चड मानवल्या भियेली ती हें नमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली तुका ध्यान वेचून काडल्या देवाच्या आवय जावपाक तूं एका भुरग्याक जल्म दितेली हें कशें जातलें म्हणटा ती म्हाका खंयचेच दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटा कशें जातलें आनी ती म्हणटी जो देव तिका जाप दिता गाब्रियल पवित्र आत्म्या उद्देशीन तूं गोरबेज जातलें पवित्र आत्म्या उद्देशीन गोरबेज जातलें हें तिका समजूंक ना जाय मागीर समजूंक ना पूण देव सांगता आनी तेच टायमार कितें म्हणटा ती खंयचीं उतरां म्हणटा त्याच वेळार हय हांव आसां देवाची चाकून जावं म्हजें सवें ताचे उतरां प्रमाणें ही उतरां म्हणटा म्हाका समजोना हें पूण हांव देव सांगता हांव स्वत मानता ही उतरां म्हणलीं तेन्ना रोखडेंच तिच्या कुसव्यान जेजून जल्म घेतलो कित्याक देव तिचें वयर रावतालो ना म्हळ्यार जावचें नासलें तिचें वयर रावतालो आनी ते वयर मुट्टांच जल्म गेल्लो कसो घेतलो पवित्र आत्म्या उद्देशीन तिसऱ्या जाणांची खबर कोत्ता जेजू जल्मलो वेडान बांदूं हांव जल्मतच 30 वर्सां घरांत रावलो उपरांत बावतिजम घेवंक गेलो जॉन बातिस्ताच्या हातांतलें आनी बावतिजम घेतलो तेन्ना सर्ग उक्तो जालो आनी सर्ग उक्तो जावन ही उतरां आयकूंक आयलें हो म्हजो आपुरबायेचो पूत ताचें आयकात कोण उलयलो ही उतरां बाप उलयलो पूत उलयलो पवित्र आत्मा उलयलो हो म्हजो आपुरबायेचें पूत ताचें आयकात कोण उलयलो बाप उलयलो तितलेंच न्हय पारव्याच्या रुप्यान पवित्र आत्मा देवलो ताचेर पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मा देवलो म्हणूच ते एक जण आहले थंयसर जेजू आहलो बाप उलयलो तो आहलो आनी पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मा देवलो हें आहलें भयणान बांदून आनी जेजू बोगोर म्हणटा हांव बापाचो मोग कोत्तां हो मोग न्हय फकत उतरांनी कोरण्यांनी दाखोवंक जाय बेश्तो मोग कोत्तां म्हळ्यार मोग जायना कोरण्यांनी करून दाखोवंक जाय आनी सांगता बापान सांगलां तितलें हांवें केलां हांव मोग कोत्तां कित्याक म्हणटा बापान सांगलां तितलें हांवें केलां तुमी म्हजो मोग करूंक सोदतात हांव सांगता तें आयकात बेश्तो मोग कोत्तां जिचो जायना तो हांव सांगता तें आयकूंक जाय तेन्ना मोग जातलो म्हणटच बाप आनी जेजू पूत आनी उपरांत ताचे वचपाचे दीस पावले स्वर्गार वचपाचे दीस पावले हांव आयचें वाचप आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो कित्याक तो आपले पद्दतचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें कळयतलो म्हणटच जेजू सांगता जायत्यो वस्तू तुमकां सांगल्यात आनी सांगूंक जायनात कित्याक तुमचे मोतींत उरच्यो नात त्यो हांव पवित्र आत्मो धाडटलो तो तेन्ना तुका पूर्ण सत शिकयतलो आनी हांवें कितें सांगलां तें उगडास करतलो म्हणटच जेजू पवित्र आत्म्याची खबर कोत्ता आनी उपरांत म्हणटा तो म्हाका कळयतलो आनी म्हजें कडसून घेतलो जें बापाचें तें सगळें म्हजें ह्या पासून हांव अशें म्हणलां तुमकां कळयतलो तो म्हजें कडसून घेतलो जेजू बापाची खबर कोत्ता जेजू पवित्र आत्म्याची खबर कोत्ता ते एक जण बराबरच ते एक जण जो आयज ही परब आमी कोत्ता त्रित्वेची एक देव ते एक जण मान दिवया ताका आनीक आमकां जें पवित्र पुस्तकांत सांगलें आहा तितलें
आमचे सगळें घडटलें जेजू म्हणटा आमचे सगळें घडटलें हो आदार आमी मागुया बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो. उबे रावया भार उच्चारुया. सत मानता हांव देवाक सर्वपिदान बापा संसार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं अकवा पारमेताय सोडलो पोंच पिलोदा काळ ताणें कोस कसले ताका कुस्तार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयदान जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलिकचो भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षण जीवनपण भोव पवित्रित्वेचे ओळखीन आनी मोगान वाडोवंक आपोवणें स्वीकारतना देवाच्याच बळाचेर पातयेवन फुडें वचूंक भारतान आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भाव पवित्र त्रित्वेचे देखीन पोरचे मोदें सोभालीपण आनी क्रिस्ती मोगाचो सोंबून भोडूंक हाडूंक तांकां बाबाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजे बरे चिंतून पोरजे मोदें एकचार हाडूंक आनी देवाचे मोनान पोरमणें वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी सोमेस्तांनी दोर दिसा भाव पवित्र त्रित्वेचे वडकीन आनी मोगान वाडूंक आनी दुस्मानकायेचे दुर्गा मोडूंक एकवटान जिवूंक सगल्या सांगाता घेवंक आमकां दिलोली मिसाव शार्ती पोवांक बापाचो आदार मागुया. कोश्टोतोल्या मनशाकोला सांडलोल्यांक निरशांतीपणाक बुडलोल्यांक पिडेस्तांक आनी कोणती दुखेन आसलोल्यांक त्रियेक देवाची कृपा आनी गोटाय मागुया. भोव दयाळ बापा देवीक स्वतान आनी वाडत वचूंक आनी सौभागिलीपणा एकचार बांदून हाडूंक आमकां जी कृपेन भर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेटोने वेलाकान घेवया C25 पेज 39 C25.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतासलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळे स्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे बापा भारतान मोगान पवित्र रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता हांव. ती आमची सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरी आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावं निर्मी हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सरतें आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेकलेच पुत आनी पवित्र आत्म्या बाराबोत एकूच देव एकलोच सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जण न्हय, वगोर एकाच देव सैमाचे तेग जण. देव गुडापो करून दाखयल्लो जो मोहिमेचो गूट आमी तीर भारतांत सत मानता. पुताची तशी पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासली महिमा कालतेपणे वळखता. कोऱ्या आनी सासणाचे देवा, एक एकल्या जणांचो विशेश गूण आनी तेगायचे एकूच सैम आनी संसारकी महिमा वंदून तुका आमी पोरणी पाठ करता. हीच महिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच तळ्यांचे किर्तन निरतरी गायतात. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे रोगो. आपलेच कुशेन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश पोरी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गुड पोरगो टुया. तुझ्या कुसानी पुनोची कोणकोणा उरवी बुवेला कसोरी सोया. संसाराच्या सोडोनारा मागची सोडोन. बापाची इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो
आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविता चोंडो आनी सगळची कास तुका समर्पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिनवासता. आनी जेज कुणारो गोश वयतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचे विस्तारले पविसभेचो उगडास कर. आनी लेव आमचे भाग्योन बापा, फिलिपनेर आमचे गवडी बापा, सिमा आमच्या आदारी गवडी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भोणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजडीत मुखार मोपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाचे मै संगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोता भाग्योन जेवाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासना सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्या जेजूरवीं त्याचे सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणाना सर्पोद्वेदार बापा सर्वोननाने वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून शिकयल्लें आमकां बाप दाखयलो. जो म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हांव आनी बाप एक. तेच बापाक ताणें मागणी शिकयल्लें. मागणी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या पवित्र जावं तुजें राज. तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापकां बगोस आनी आमकां तांडण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दयागणे वितां सवस काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकतांव तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुवेचे बार दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूच तिका एकोडान सांबाळ. जो जियेत राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनांत. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मायमोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हो जेजू द्या शेळी संवसाराचे पाप काडदी. हे शेळीचे जेवणाक वांडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्त प्रसादा वेळार गान घेवया. D7 पेज 50. D7. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Sama
प्रार्थनेया स्वर्गींचे बापाचे पुताचे मास रोगतान तुवें आमकां दादोशी केलें जे देवीक जिवान आमकां बोरलें. हे सर्गींचे पोसोणाचे गोठायेन जीव सवे पवित्र आत्म्या वरवीं सगळे आमचे चिंतनांनी उतरांनी आनी कोन्यांनी तुमकां ते गाय जाणांक आमी महिमा दिवंक पावूं हें देणें आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 14,760 रुपया. येता त्या आयताराक जेचे कुडीर रोगताची दोबाजीक परो. पयले मीस 6:45 मांडावळ करपी सेंट पॉल समुदाय एंट्रीक सायड. दुसरें 8:30 मांडावळ करपी दोतोनीचीं भुरगीं. दर बुधवाराक आनी शुक्राराक पवित्र संस्काराक भोसवण आसता 6:30. आमकां इगोर्जेंत मीस जाता आयताराचे सांजे 6 शेनवाराक आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलांत 6:30. दोतोनीचें वरोस 25-26 8 वेळ तान सुरू जालें. 22 वेळ इनागुराल मास 8:30 मांडावळ करपी दोतोनीचीं भुरगीं. कोणाक दोतोर शिकोवपाची खुशाल जाल्यार येवन आमकां मेळचें. समुदायाची मिटींग 15 सेदान समुदाय माटवें आंतोन तावारी सावजाच्या घरांत 5 वरांचेर. 15 रावलेडे वायलाक आनी समुदाय रेंद्रांबाद डिविना लुकस हावस 5:30 वरांचेर. 15 सेग्नेश लोयला समुदाय एलेगांजा जॉन प्रिस हाच्या घरांत 6 वरांचेर. 15 होली फॅमिली समुदाय नाकेली लुदिना मिस्किता हाच्या घरांत 5 वरांचेर. 15 सेंट रिजा कोलकाता समुदाय देवसा ग्रांदी सेर्तोर मॅगी रोद्रिगीस हाच्या घरांत 5:30 वरांचेर. 15 जुन्यांच्या माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकॅन सांतान फेर्नांदीस हावस 5:30 वरांचेर. 15 अदाग्नेल समुदाय आसोय आनी जॉन द कोस्ता हावस हाच्या घरांत 5 वरांचेर. 24 बाग्योंत पॅरिशूत दाबोलीं सॅक्टर तांकां भागाक घेवन हो सांजो हांव समोर पितले 3 वरांचेर हें सुरू जातलें. आमची स्पेशल मिसां 17 जुन्याच्या 8 वरांचेर जॉन पॉल फेर्नांदीसाच्या ओतम्याक पयल्या वर्साचें. 21 जुन्याच्या 8 वरांचेर आंतोनी गामा हाचे ओतम्याक पयल्या वर्साचें. जे कोणाक दिवली पेटोवपाक जाय कोणाक चुकल्या ताणें आपलें नांव इगोच्या ऑफिसांत दिवची. ग्राम पंचायत सांगला ग्राम सभा आसतली 22 हे म्हयन्याच्या 9-15. एजेंडा थंयसर घातलेलें आसा. जे आमचे लॅम्प पेटयल्यात आल्त दाबोली एंट्रीक सायड जॉर्ज बेनी एंड फॅमिली. आल्त दाबोली डॉमिनस सायड पावलिना वालिस एंड फॅमिली. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तांव शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाकार घेवया F21 पेज 95. F21. I